स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा। आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू। सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे। अपत्यापरी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। महाराजया सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेजन हो, सर्वांत अवतरित झालेल राम तत्वाक समर्थ तत्वाक हा मनापासून नमस्कार करता. खुशी जाता तुम्ही आयल्यान ती म्हणून कळ्ळें. आता मी मनाचे श्लोकाक सुरू करूया. गेलपंथा 136 नंबर आशिल्लो मना श्लोक. तांतकल सांगिल्लें भये व्यापिले सर्व ब्रह्मांड आहे भयातीत ते संत आनंत पाहे जया पाहता द्वैत काही दिसेना भया मानसी सर्वथाही असेना. आम्ही संत भयातीत जे असं म्हळ्यार संत हे भयातीत असतात. तांकां भंय म्हूण आसना. तरी सगळे ब्रह्मांड व्यापलेलं असतना संतांक मात्र भंय आसना. कळ्ळें म्हळ्यार ते सतत परब्रह्मांतूच वास करतात. ते परब्रह्म स्वरूप आसत. तेमी ती तोची राय आशिल्ली ती ताका प्रजेगल भंय केलें. तागेल हातान सत्त आसा सगळी अशी हें केल्यार नुस्तें तुझ्या सत्तेने पान हलते
तर स्पर्शे तुझ्या फूल खुलते ते तशी तागल सत्तेने सगळं चलता ताळ भय्य कसले आतां मुखार हे सांगता ती जाल्यार ही गोश्ट तांकां इतली खंत दिसता समर्थांक ते म्हणटा ती जिवा श्रेष्ठ ते स्पष्ट सांगोन गेले परी जीव अज्ञान तैसे चिठेले देहे बुद्धीचे कर्म खोटे टळेना जुने ठेवणे मीपणे आकळेना. आता मंडळी 137 141 काय 5 श्लोक तांतूं शेवटची ओळ एकच असं जुने ठेवणे मीपणे आकळेना. आकळेना म्हळ्यार आकलन जावचें कळना उमजना समजता पण उमजना कळता जाल्यार वळना ताका आकळचें म्हणटात. कळचें आकलन जावचें आकलन मनाक जावंका बुद्धीक जावंका म्हळ्यार ती योग्य निर्णय घेवचे शकता वय की न्ही. तर ते जुने ठेवणे कलमिती आमकां आकलन जायना मीपणां आमकां आकलन जायना कळ्ळें. तरी हांगा तांणी सांगलें जिवा श्रेष्ठ ते स्पश्ट सांगोन गेले. हे संत महात्मे तुमकां सांगता हे ह्या दुनयेंतूं मस्त लोक मदत करतले आसता ती पण हातच राखून करता ती. हातूं सत्व रज तम हे 3 आमी गूण पळयल्ले तांतून कल्लें तमो गुणी म्हळ्यार कल्ले जाल तर की हांव मगल मात्र पळयतलो आनी म्हाका त्रास जालो तरी हरकत ना हांव दुसऱ्यांक त्रास दिता रावतलो तांत एक आनंद घेतलो तो तमो गुण. तांतूं आलस येता मद येता गर्व येता ते सगळे कोप सगळे गूण तांत येतात. गूण म्हणा दुर्गुण म्हणा. दुसरो कलो रजोगुण म्हळ्यार हांव बरें मगल बरें आनी जर आयले कोणें अतिथी अभ्यागत तांगेलें स्वागत करचें घार आशिल्ल्यांतलें तांकां दिवचें आनी विशेश कले हें न्ही तर मल्ल्यार आसल्यार मात्र हांव तांतुलेच खाण दितलो मल्ल्यार ना जाल्यार उदर उसनवारी कोण दिवची ना. हो जो आसा तो रजोगुण. आनी म्हाका तेमी सगळे खातीर पयस कमावका हांतूं राबका म्हळ्यार ते देह बुद्धींत राबतले तमो गुण आनी रजोगुण जास्ती. सत्वगुण म्हळ्यार कळ्ळें की म्हाका चिके त्रास जाल्यार हरकत ना हांव आवट ऑफ द वे वचून दुसऱ्यांक हेल्प करता ही भावना सगळ्यांतूय देव वचून. आनी ताज्याय वयर एक शुद्ध सत्वगुण आसतात तो संतांगल गूण. कसले जाल तर कितले कपडे मळलेले येतात की तितले लॉन्ड्रीन थांब धुल्लेले बरें स्वच्छ लख्ख कोण पेटयतात ते तशी तांगेल मानस हें अवस्था अशी आसता की कोणाक कितले खंत बेजार आयकतल्याक बेजार येता पण सांगतल्याक बेजार येना. आनी हातचे कसले राखून घेना ते म्हळ्यार चिके कोणा बद्दल चिके दिसलें हय बाबा हो वयर येवच्या शकता म्हणून धरलोच ताका हात ताका आनी चिके एक पाऊल तुमी मुखार वचा ती ते 10 पावलां मुखार येवन आमगेले हात धरून यो बाळा हांव शिकयता तुका म्हणटात. आनी प्रती एक सांगतात कसले आमी बेजार बा यो म्हाका हें कळना म्हाका ना म्हाकाय तशी जाल्लेली आमी कळना. आमगेले एक फॅमिली डॉक्टर आशिल्लो आमी जर ताल्या वचुली माथ्थें दुखता म्हणून हय हय मगले काल धरून मस्त माथ्थें दुखता असं आमकां जें जाता म्हणटा तें ताकाय जाता आसता. तशी हे संत आमगे लेवलाचेर येवन आमकां गायड करतात आनी सांगतात कांय व्हड ना हें अशीच आसता आनी तांथनू मार्ग कशी काडचो हें चिक्के सुद्दां हातचे राखन आसतना ते पुरे दितात. ह्या बाबतींत म्हाका अत्यंत म्हळ्यार श्रेश्ठ गुरू मेळ्ळे श्रेश्ठ गुरू मेळ्ळे जे किर्तनां दिग्गजांनी शिकयली. तांणी तरी पुस्तक पेन्सिल आनी प्रती एक दिल्लें मात्र न्ही जे तांचलें आशिल्लें तें भरून दिलें आनी वयर आनी सांगलें कळ्ळें आनी तूं तुगेल बरी कशी घालची हेंवूय शिकयलें. जशी समाज बदलता जशी काळ बदलता तशी आमगे दृश्टांतांत दिवच्यांत फरक पडका तें हें करता तुगेल कल तुवें जागृत करता तुगेल्यांतली. हांव फक्त एक बेस म्हूण दिलें तें वाडोवची कल तुगेल्याक आस आनी प्रोत्साहन दिलें मुख्य म्हळ्यार. तशी संत आमकां मायेंतल्यान भायर काडचे खातीर मस्त नमुन्यान सांगता ती कांय हरकत ना तुका हें जायना ही साधन जायना ती साधन करी ती साधन जायना ही साधन करी अशी.
तुका माया ब्रह्म कळना न्हय, तरी हांव तुका सांगता, श्रवण भक्ती म्हळ्यार कसलें, एक तर तूं पटले शिवाय तूं ह म्हण नाका. हांवें म्हणनाशिल्लो, ते संत सांगता, हांवें पटले शिवाय ह म्हणनाशिल्लो. हां, पटेल मस्त जाण आसा ती, जाल्यार पट्ट ना कोणाकय, मस्त पटेल आसा ती कम्युनिटींत. हां, जाल्यार तांकां कांय ना, उपयोग ना तशी. तरी ते सांगतात कले की आतां आपण श्रवण भक्ती म्हळ्यार अशी करका, मनान करका, नुस्तें कान्नान आयकूनच न्ही. आं, कान्नाक कोण पळयता, मन पळयता, हय की न्ही. आनी कान कोणागेर आयकता ती, शब्द आयकता ती. शब्द खंयच्यान येता ती, गुरुल्याथान भायरथान येता ती. ते शब्द आमगेल्या कान्नार पडटा ती. ते कान्नांतले शब्द कोण सांठोवन घेता, आकलन करचो प्रयत्न करता, तर मन करता. हां, आनी मन आनी ब्रेन मेळ न्हू बुद्धी जी तयार जाता, ते बुद्धील्या पासून करता. कड्डेर बुद्धी ते जालें घार आयली आयकून, आयकना पडे तर चिंतन मनन करता आयकलेल्याचें. म्हळ्यार कसलें, जशी च्युईंग द कॅड म्हणटा ती, ते गायो बैल रवंथ करतात, बरं 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 गवत खावन घेतात, थोडे 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 ताळ्यांतून वयर हाडटा ती, आनी ते परत परत चाबून 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 ताचो लग्न करतात, मातसो मग पचन जाता. तशी आमी कसलें आयकलें ताजें परत परत आमी रवंथ करता, ताका मनन म्हणटात, ताका चिंतन म्हणटात. चिंतन केल्यार चिंत लागना, सगळें क्लियर जाता. चिंता आनी चिंतन, हय की न्ही, तान मस्त फरक आसता. तरी चिंता एक हाज्यान चितेर दवरता, आनी चिंतन आमकां तांथान पार करता सगळ्यांथान. तशी हे अति हाजे शुद्ध सत्व गुणाचे लोक प्रत्येक रिता ती सांगत असता ती. तरीकेय परी जीव अज्ञान तैसेची ठेले, कलो फरक पडना. तूं सांगता तें खरें, जाल्ल्यारी हो जाल्ल्यारी, पण परंतु हे पण असणे खंयचेय स्वयंवरांत इतलें पण दवरनाशिल्लें दिसता रायांनी. ते हागेले रामागेले हातूं लग्ना वेळार विवाहा वेळार स्वयंवरा वेळार सीते गेल्या तशीच ते शिवधनुश्य पेलचें म्हणून केलें. हां, तें सुद्दां पार पडलें. जाल्यार आमगेल तशें न्ही, आमगेल पण परंतु अगदी अविनाशी असत म्हाका दिसता. आमी म्हणटा ती माय अविनाशी आसा म्हणून, जाल्यार ही असली माय आसली, आमी मायेंत गुरफटलेले, आमगेल गुरफटणे अविनाशी आसा, अविनाशी जाले ताका कोणें नाशच करूं शकना. ती कितलें केलें तर कल्ल्याक आमकां तांथान भायर पडची ना. आतां हातूं एक सान काणी आसा. हां, एक राया गेलो बर्थडे आशिल्लो, राय उदार आशिल्ली तशी, जाल्यार कैदेन सुद्दां मसणां घालपा लागता ना, कायदे पाळपा लागतात न्ही, वाटेल तशें वागपा लागले तर सुमार कैदी आशिल्ले तागेल्या कैदेन. तर ताणें प्रधानमंत्रीक आपयलें आनी सांगलें, पळय आजी मगेले वाडदिवस आसा, ते मिती म्हाका पाप दिसता ते कैद्यांक गेलें, तांगेल्या घरच्यांक सोड हांगा येवन राबल्यात पाप, तांकां आमी रिहा करया, रिहा करया म्हळ्यार सोड दिवया, आनी तांगेले घार वचचें मूब दिवया. पळया ती कशी, तांकां एक संदी दिवया आमी लायफ जगची खुल्ले आकाशांतून. हां, तावळी तो म्हणालो, बापरे, मनांतले मनान म्हणालो, हड्डान म्हणी की हे सगळ्यांक सोडल्यार मलामत जातली, भायर वचून कल करतलो म्हणून भरवस ना. कल्या म्हळ्यार तांकां काम करची संवय चुकल्या तशी, आयतें खावचें मेळटा कशी जावं, तांणी नाय म्हणनी वय म्हणनी. तांणी म्हळें, महाराज तुमी म्हणटात तांकां सोडून दिवया म्हणून, पण तांकांय विचारता न्हय, तांगेल कल मत आसा, तांकां कल जाय म्हूण विचारया. म्हूण एक कैद हाका कैद्यांगेल्या अधिकाऱ्याक सांगतात ते हाज्या कारागृहाच्या, की अमूक वेळार राय येतलो तांकां मेळच्याक मुलाकात. खुशीची सगळे जाण खुशीन एकडे जमतात, राय येता, राय एकएकल्यांक विचारता, सगळ्यांक स्वागत करता आनी सांगता की अशी तुमकां कल जाय तें हांव दिता जी मगेलो वाडदिवस आसा, तूं कल जाय मा म्हणून एकएकल्याक विचारता. तावळे एकलो सांगता, मगेल कूड म्हळ्यार काळका कुडशें जाल्या, कसले दिसनाची, म्हाका कितली बरोवची आवड आसा, हें आवड आसा, जाल्यार मन नुस्तें मलूल जाता असले काळखान बसून. एक लायट लावच्या जायच ना. दुसरं म्हणटा काळोखपणी परवडलो. हां, काळोख आसा म्हणून मच्छर चापता ती, तर एक लायट लायना पण उजवाड येतलो, जाल्यार खंयच्यानय हो म्हणया ना. एक फॅन दितात रे तुमी आमकां, हो म्हणालो,
ताका फॅन दिता ती आनी अशें करून प्रत्येकल्यान कसले 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 सांगले कितले बुरशी जाले आमगेले घर चिके कोणें साफ करून दितले आमगेले खोली कारागृह म्हणून आनीकल्यान आनीकल सांगलें आनीकल्यान आनीकल सांगलें हां जेवणां तूं बरें आसना चिके मऊसूत हें चपाती करूं सांगा ती घशा म्हणा वचनात आमगेल्या त्या खातीर महाराज एक रिक्वेस्ट विनंती आमी मनुश्य न्हय तेमी ती आमकां जाय हां अशी सगळ्यांगेली परीक्षा जाली शेवटी एक नळीत बशील पाप ताका विचारलें तुका कल जाय म्हूण तर तो म्हणलो खरेंच तुमी दितले म्हाका तरी म्हाका ह्या कारागृहांतून सुटून वचचें म्हाका हांतान भायर काडात म्हाका मुक्त जावचें तर रायाक इतली खुशी जाली की म्हाकाय जीवन जगचें खुल्ले जीवन जगचें नाजाल्यार कल जात वतस हें कल्मित अशी मागता ती की देहे बुद्धीचे कर्म कोटे टळेना हे देह बुद्धी आस न्ही ती जीव अज्ञान तशीच राबतात त्याची हांतू कल्या म्हळ्यार देहबुद्धी आतां देहबुद्धी म्हळ्यार कल्लें हां घुमटी घुमटी ताजेर पद आसा देहबुद्धी म्हळ्यार कारागृह एक देह हेंचे कारागृह आसा जग हे बंदीशाला जग हे बंदीशाला कुणी नये थे भला चांगला जो तो पथ चुकलेला जग हे बंदीशाला जग हे बंदीशाला म्हणटा कवी म्हणटा ज्याची त्याला प्यारी कोठडी कोठडीतले सखे सवंगडी मात कोठडीन येवन मस्त वर्स जाल ताका तशी आम्ही ह्या देहाची जन्म मृत्यूच फेरान शिरकून 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 मस्त जन्म जाले अनेक जन्म जाले आतां आमी विसरून गेल्या ती की आमगेलें स्वस्वरूप म्हळ्यार कसलें आमी मूळ खंयची जशी आमी सारस्वत हांगायली न्ही काश्मीरांत आमगेलें कोणें ना अशें आमकां दिसता जाल्यार आत्तां हगूर हगूर आमकां त्या बाजूक सारस्वत लोक दिसचा लागले स्वाम्यान सोदून काडले तशी हें कल जाता ज्याची त्याला प्यारी कोठडी तो कैदेंत राबून 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 तेंची मगल घर देह हेंची मगल घर आनी हांव म्हळ्यार देहचे आनी देह म्हळ्यार हांव आनी त्या देहांत जन्म आयिल्ले मगल पुत्र पौत्र हां बाकी संबंदीक बायल हां रक्ताची नाती जोडलेली नाती सगळे हीच मगली कोठडीतले सखे सवंगडी तरी तो म्हणटा हातकडी की अवजड बेडी प्रिय हो ज्याची त्याला कोणाक हाता मात्र कडी घालेली आसता म्हळ्यार मनाक मात्र घालेली आसता कोणाक आनी खंयच्या विचारान बांदिल्लो आसता एक विचारान तूं तशी जाल्यार ही प्रिय हो ज्याची त्याला ही कारा प्रत्येकाक ताकतागेल कोठडी बरी दिसता तेमी त्रायान विचार की ताणें कल केलें त्या कोठडी पुर्त विचार केलो त्या खोली पुर्त विचार केलो कोण म्हणाले हांगा लायट ना कोण म्हणाले हांगा हव समया ना कोण म्हणाले आनी कलें हें रंग बिंग समदिया ती कोण म्हळ्यार कपडे इतले दाट धमकट दिता ती आमकां धग जाता त्यापेक्षा मऊसूद बरेच कपडे दिया तुगेलो वाडदिवस आसून जाल्यार कोणेय अशी म्हणनी एक मनुशा शिवाय की म्हाका भायर वचूं दिया म्हाका हांतान भायर पडचें ना तेमी ती कोठडीची ताकताका हां जो तो आपल्या जागी जकडे नजर न धावते तटा पलीकडे ते वणती भायर तांकां नजर वचना विसरून गेलें ती आपणाल बायल चेडवांक विसरली आपणाल ल्हान वचुले ती आनी कड्डेर तांकां भायर काडल्यार सुद्दां तांकां समप्रामाणीकपणान काम करूंक कळना आनी काम करूंक इच्छा आसना कळ्ळें म्हळ्यार हांगा आयतें मेळटा फुकटचें खावचें मेळटा ते कल्लेपणी सान सान्न गुन्हे करतात आनी परत कैद येवन बसतात तशी आमी सान्न 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 कले वासनेत अडकतात आनी परत परत जन्म घेतात हां कशी उंबरातले किडे मकोडे उंबरी करी ती लिला उंबरट्या भायर वचनात ते उंबर म्हळ्यार कलें मेट्टू मेक म्हणटात न्ही तशी मेट्टारी मेट्टा भायर वचनात खोली सोडून थंय चिकल्ले कीड अशें राबता ती जाल्यार थंय राबता ती वळवळ 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 करताची एकमेकाला झगडता ती एकमेकाला गंमत करता ती तांतू तांतू खेळता ती तांतून झगडता ती तांतू रडता ती न्हिदता ती उठयता ती सगळं वेव्हार थंयची जाल्यार तांकां अशी दिसना की भायलें जग पळोवया म्हूण हां
कुणान ठाऊक मजा किती ते, कोठुनी आले हे नच स्मरते. आम्ही खंय थावन आयली हें कंप्लीट विसरल्या ते, आनी ताजें स्मरण करची इच्छाय ना. कल्ल्याक तरी अयो बा ताजें स्मरण केल्यार गेल्या जन्मांत आमी कोण आशिल्लीं, ताजे पयलीं खरें आमी कोण आशिल्लीं, म्हळ्यार आनी केलें तरी भयानक आशिल्लें आतां पेक्षा. तशें जाल्यार आमी सुट्टून तरी कल करतलीं. आमकां कोण काम दितलें, आम जेवणां कशें मेळटलें, कडेन आमी रस्त्यार पडटलीं अशीं. सुटकेला ही मन घाबरते. मुक्त जावचें म्हळ्यार कल्लें आमगेलें अस्तित्व ना जाता खंय मुक्त जाल्यार. थेंबुटा सागरी बुडाला, बुडता सागरची जाला म्हळ्यार हांव म्हळेलें तें नाच जात मोर वत खंय. अयो बा मागीर कल करचें अशें एक नमने भय. हां, सुटकेला ही मन घाबरते, जो आला तो रमला. जग हे बंदीशाळा, हें सबंद जग हें एक बंदीशाळा, कारागृह असत, कारागृह असत अशी. तांतू ग दी माडगूळकरांगेल हें पद असं रचित भोव आमटें आसा. तांतू तांकां सांगल्या आनी तांतूच तें हेंवूय सांगता ती. कल्लें तशी कोण राबू नाका ती, कीड मकोडशे राबू नाका ती. तरी कल करका तुमकां राय सोडूनच्या तयार आसा. संत आयल्या ती तुमकां सांगून सांगून हांतान कशी भायर पडचें शिकयता आसा ती. हां, मी पण आसता, सगळ्यांकय आसता, तुमगेल चुकी म्हणना ती मी पण म्हळ्यार. पण आतां तांकां सुट्टा ती ताजे भायर जग तुमकां दिसता मी पण गेल्या कल्ल लायफ आसा म्हणून. हाजे पेक्षा कितकी व्हड तुमी स्वताची राय आसा ती. हां, तुमी कैदी ना ती, तुमी स्वता गेल घर आसा तुमगेलें. हां, तांतू वचा ती आनंद स्वर्ग, स्वर्गा पेक्षा आनंद आसा. आनी कल म्हणटा हो पिंजर जाल तरी भांगरा पिंजर असो. आकाशी झेप घेरे पाखरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा. तुझ भवती वैभव माया, फळरसाळ मिळते खाया, सुख लोलुप झाली काया. सुख जाता हा कुठवर वेड्या घेसी आसरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा. घर कसले ही तर कारा, मगल घर म्हणून बसला. मगल घर नाही, मगल देह सुद्धा नाही. अरे तुगल देह खंयच्यान आयलो, तुगल देह वेगळो ना, कल्ल्या वेल्यान तुगल नाही. हांव आत्तां प्रूव करून दाखयता. हां, आत्ताची उत्तर दी मगल प्रश्नाची. कॅन यू तूं जन्मा घालवे, तूं स्वताक तूंच जन्म आयला वे कल्ल्या वेल्यान तूं हेस म्हणून. तें पयलीं सांग हय की न्ही. माय बॉडी म्हणटा, इट इज नॉट युअर बॉडी, तुगल न्हय हो देह. हां, तूं तुगल बॉडी तयार केल्या वे ना, कोण केली, निसर्गान केल्या हय की न्ही. हां, आनी ना तूं समजा कर न्ही बॉडीन ताय तूं. कॅन यू कंट्रोल युअर बॉडी फ्रॉम चेंजींग. हिम्मत असल्यार आशिल्ल्या त्या वयान तूं आशिल्ली तशी राबून दाखय पळया म्हणून. हांगा एक गंमत दिसता. एकल्यान हें लायक रायचिके चक्रमसो आशिल्लो, ताणें सगळे बकऱ्यांक त्या धनगरांक आपयले तांगेले बकरी घेवन. आनी ताणें सांगलें की हांव एक शर्त लायता, तशें केल्यार ताका मस्त प्रायज कळ्ळें की ह्या बकऱ्यांक इतलें पोट भरून खावयात किंवा कल्लेय करात. हां, तांकां तृप्त जालेलें आसता ताजी परीक्षा, पण ती खावन तृप्त जाल्यान की ना म्हणून आपण पळयतलो म्हणून. कळ्ळें वचूले आनी तांगेलें तितलेंच वजन आसता, घटच्या ना बडच्या ना अशें. कळ्ळें तरी ते घेवन वचूले एकेकलींची. तर एकेकली तांगेले बकऱ्यांक घेवन येवच्या लागल्यार तांगेले मुखार ते चार दवरच भितर ते बकरे परत खातात ते, म्हळ्यार ते खावनूच आयल्यान ती पोट तुडुंब भरल्या. म्हळ्यार तांकां दिसलें कळ्ळें तांणी खावं नये म्हणून, कितलें हें जालें तर तांणी परत खावं नये, ताका तोंड लावं नये म्हणून अशी तागेली शर्त आशिल्ली. म्हणून ह्या मालकांनी तांकां भरपेट खावं नये, पोट बरी जाल तर ते राजवाड्यान तें लुसलुशी हें पळोवच भितर परत तोंड घालता न्ही. सगळ्यांनी तशी केलें,
फक्त एक बकर अशें आशिल्लो, ताका मुखार दवरल की बेहे बेहे करता, तोंड लायना दूर वता. तरी रायान ताका विचारलें, तूं कल्ली आयडी केली अशी जावच्याक म्हणून. तावळें सांग कल सांगल गो तसलें. आपणें पयलीं ताका पोटभर खावचें दिल्लें, पोट भरलेलें आशिल्लें, तरी तागेली ही संवय काडची भितरी आनी एक पंत दिवचे भितरी फट्ट करून एक मारल खंय तोंडारीची म्हण आपण दिल्लें तें. दुसरें पंत अशीची दिल भितर तोंड घालचें परत मारलें. अशी कोर न्हू ताका कळलें हाका तोंड लावच्या आयलें की आपणा मार बसता. तेमी ताका तुमी दिल न्ही, तो ताका तोंड लायना, तो भिल्ला. तशी देह बुद्धी आसा न्ही, ते देह बुद्धी कशी वायट तें कळच्याक आमकां एक समतांत खंयच्यान तोंड घालता आमकां दुख्ख मेळटा. तरी कितलें सांगितलें तरी की आमकां मुखावेलें हें आसना, ही देह बुद्धी. आनी देह बुद्धीने हें मीपण तर सांगता ती, तुमकां कोणें गिफ्ट दिल्या वे ही बॉडी म्हूण विचारलें. कोण गिफ्ट दिली तुमकां? कोणें देवान दिल्या वापरच्याक. जाल्यार तुमी वापरना ती तें जालें, सम वापरना ती. जाल्यार तुमगेल बॉडी तुमगेल आयकत वे सांगिल्लें. म्हाका उंडे भोंवपरी ती जाल्यार डायबिटीस आसा, खावचें जायना, हांवच करता आनी दवरता. आनी इच्छा जाली की केन्ना उपबार न्हू तो तोंडां वता, मगल म्हाकाच कळना. जाल्यार तोंडां वचना फुडें ताजें पचन की अपचन हें हांव करतलें. आय कॅनॉट कंट्रोल. हांव उंड खाल्लो जाल्यार म्हाका अपचन जावं न्ही म्हण हांव कल करूं येदो. कसलें ना, ताजी शेवटी ते जावची तेंची जाता, वय की न्ही. तेमी ती तुमगेल बॉडी तुमकां आयकत वे ना, तरी आमी कसले आमी ते चेंज जावं नये, आशिल्ली तशी रावका म्हणून कितले प्रयत्न केले तर की आमी सान दोन आतां म्हानतार जाता म्हणसर कितले बदल जाला आमगेल्या बॉडीन तूं कल्लें ना, वय की न्ही. तो वी आर इनकॉम्पिटंट टू रन दीस बॉडी, वय की न्ही. 30 सेकंड नाक बंद करून दवरात, फक्त 30 सेकंद. 30 सेकंद सुद्दां आमी मस्त वेळ नाक बंद करून दवरूं शकनात. म्हणजे श्वास काडनासतना. श्वास कोण काडटा? तुमी काडटात वे ना, भितरल्यान तो काडटा असो. आनी ताका आमी कंट्रोल करूं जायना. तो कंट्रोल करतलो असो, ताका आमी कंट्रोल करूं जायना, तो आमकां कंट्रोल करता. हें जेन्ना कळटलें तावळी हांव म्हळ्यार देह न्हय, देह चलयतलो, देहाक जन्मा घालतलो, देह घेवन वतलो, हो सगळो विंगड मनुश्यागेलो हातांत आसा, विंगड शक्तीगेलो हातांत आसा. हें जेन्ना कळटा तावळी आनी कड्डेर संत कल सांगता ती देवा ती शक्ती तूंच आसा हें जाण जाल्यार. आनी तेमीच मी पण सोडी, तुका काही भंय ना. तूं थेंबूट जालो, उदकान बुडून गेलो, तुगेलें अस्तित्व गेलें, थेंब्याचें अस्तित्व गेलें जाल्यार तूं इतलो व्यापक जाता. ताजो विचार कर मा. हें तुझ पंख दिले देवाने, कर विहार सामर्थ्याने. तुझ पंख दिले देवाने, कर विहार सामर्थ्याने. दरी डोंगर हिरवीराने, दरी डोंगर हिरवीराने. जा ओलांडुनिया सरिता सागरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा. अरे बाबा, हो तुका देह म्हळ्यार भांगराच पिंजर आसा. केन्ना पूण हाजें त्याग करचो विचार करी. पिंजऱ्यांतल्यान भायर यो. आमगेले थंय उरण आमी राबतालीं, थंय पोपट आशिल्लो, कळ्ळें. ताका तो पिंजर म्हळ्यार इतलो प्यार जालेलो, ताका ताजें चिळक थंय काडूंक कळटालो. तो स्वता चिळक काडटालो, भायर वचून फिरून येतालो आनी परत पिंजऱ्यान न्हिदोवचें येतालो. म्हळ्यार कशी पळया, तो सोन्याचा पिंजरा. तर सोडी फ्री वच, दरी डोंगर हिरवी राने, जा ओलांडून या सरिता सागरा. कसले विश्वस ते पळय. म्हणून घामातून मोती फुलले, श्रमदेव घरी अवतरले, घर प्रसन्नतेने नटले,
हा योग जीवनी आला रे साजिरा सोडी सोन्याचा पिंजरा. कष्टाविण फळ ना मिळते, तुझ कळते परी ना वळते. हृदयात व्यथा ही जळते, का जीव बिचारा होई पिंजरा. हा जीवच पिंजर झाला आमगेलो. तो सान जाऊन बसला. तो खरे म्हळ्यार जीव ना, तो शिव स्वरूप असत जाल्यार तो जीव आपणाक जीव म्हूण लेखून 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 मागीर जन्म घडले न्ही हें कोणें सांगल्यार तो आयकना. आनी तेमीच ताका मीपणे आकळ जुने ठेवणे मीपणे आकळेना. हे मीपणा मिती हांव म्हणलेले वयर येता घडये घडयेक आनी तें बागीर बंद करून घेता. ताका कडी घालून भितर दवरल्या त्या जिवाक जो शिव स्वरूप आसा. ताका भायर येवच्याक दिना ती. तेमी ते नंतर तेमी ते सांगता ती की भक्ती मार्गाने संतांगल आयकून हें जुने ठेवणे आमी ताजे आकलन करूंक शिकया. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाल्या वळया. आमगेलो दशक 7वा समास तिसरो चालस. पयली 40 थंय ओबी जाल्ल्यो. आतां चतुर्दश ब्रह्म म्हणून तांणी नांव दिलें. चतुर्दश ब्रह्म निरूपण म्हळ्यार 14 नांव दिल्यात ब्रह्माक. ब्रह्म कल्ल्याक नांव दिल्यान ती की जे निर्गुण निराकार कसले ताका येना, फक्त थंय अनुभव आसा. आनी अनुभव कशी अनुभव कोणाक येता, तेंच आमी जायना पड आमकां अनुभव येता. म्हळ्यार आमी अनुभव आयले की आमी तांतू विरून वतात, तांतू आसना तिची कल जे आसना ती आमी नाश जाता आमगेलो. भायले सगळं कवचच गळून पडता. आनी हृदया हृदय एक झाले, ये हृदयीचे ते हृदयी घातले. द्वैत न मोडता केले आपण पायसे. गुरु म्हणटा ती गुरु तत्वांतू तांकां सामील करून घेतात. जे अगाध असत निर्गुण परब्रह्म असत जाल्यार ताजी गोडी लागचे खातीर तें कितलें गोमटें आसत हें सांगचे खातीर तें आमकां इन्क्विजिटीव आसना. आमी कल्ल पळयनीची हें कशें कळचें आमकां वय की न्ही. ताचे खातीर एक हें आशिल्लें माशलेल काणी म्हळ्यार माया. समर्थ मस्तपण सांगता ती हे ब्रह्मांडांत तूं फक्त दोनीच गोश्टी आसतात, सार आनी असार, किंवा माया आनी परब्रह्म आनी माया. माया ही परब्रह्मांतान आयल्या तर सगळें जें दिसता दृश्य आनी अदृश्य तशी माया आनी परब्रह्म. नंतर कशी ते कळची कशी तरी मायेंत कलकल दिसता न्ही. परब्रह्म म्हळ्यार आमी केन्नाय पळयनी केन्नाय जाणनी आमकां गोत्तू ना, ताजो अनुभव चिक्की सुद्दां येना. तावळी कसलें जें गोत्तू ना ताजी कान्ना रुची जाता न्हय, कान्ना रुची म्हणटा ती. तशें ते जावयांक वाश्या तट्टीक ते किर्ला रांदे केलेली ताका नाका 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 म्हाका नाका कल्ल्या भाजी म्हणून विचारली तरी हाजेर कल्ले किर्लाची किर्ल म्हळ्यार कल्ले ते वासोटी बांबू अय्य तें म्हाका नाका पण हगूर खावन तरी पड रे म्हणून थोडेच अशी रुची पळयली. ताका इतली प्रिती लागली की ताका रात्री तें खावंका म्हणून जालें. हाका आवडना म्हणून दिनी बाकीच्यान सगळ्यांनी पुसांत केली. पण तें खंय आसता ती तर वयर ते किर्लाचें वयर दवरलें हाजेर कौलांचेर घालून दवरलें. तर थंय उठोवन थंयच्यान काडूंक वचूं तो वाश्या तट्टी म्हणून ते वाशे बांदून ताका दिसलें ताजी रांदय केल्या म्हणून. ताजे न्ही ते कवळे बांबू आसता ती जाल्यार तो एक वास हाजी रांदय वेती म्हूण सांगून म्हळ्यार तितली ताका ओड निर्माण जाली. तशी ओड निर्माण जावच्याक आमी केन्ना पूण तें कशी पूण ताजी रुची कळका म्हळ्यार आमकां जें कळटा ताजी उदाहरण दिवन समर्थांक सांगता ती. हाका अशी म्हूण येद ताका तशी म्हूण येद तशी. तरी ब्रह्म म्हळ्यार ही शक्ती. खंयच्याय शक्तीक ब्रह्म म्हणटात. तर परब्रह्म म्हळ्यार परेहुनी पर ते ब्रह्म ते परब्रह्म ताजे जिवार दुसरें ना जाल्यार ब्रह्म ही शक्ती. आ शक्ती खंयच्यान आसता तांणी एक उदाहरणां दाखल म्हणून 14 नांव दिल्लें त्या ब्रह्माक. कल दिली पयले ते शब्द ब्रह्म,
दुसरे मितिकाक्षर ब्रह्म म्हळ्यार कळ्ळें ओंकार. तिसरें खम ब्रह्म आकाश व्यापकपण. म्हळ्यार त्या प्रत्येकाक एक 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 गूण आसता, बरो गूण आसता. ज्या मिती आमकां दिसता ताजे म्हळ्यार त्या गुणा मिती आमी तादल्याक आकर्शीत जातात. तशी एक एक गूण आमी जर लावच्या वचुल्यार शब्द ब्रह्म, शब्दांत जशी शक्ती असणे ताजिकीन कितलीकी शक्ती परब्रह्मांत असता म्हण समर्थ सांगतात. कळ्ळें? शब्द ब्रह्म काही ना जाल्यार शब्दांनी कितलें काम जाता. पुऱ्या शब्दांनी श्रवण घडता, शब्दांनी तुमकां आकलन जाता, अर्थ कळटा. शब्दांनी ती संत लोक आमकां श्रवण भक्ती घडोवच्या शकतात. शब्द ब्रह्म तें तितलें म्हत्वाचें. तेमी ती ताका शब्द ब्रह्म म्हूण नांव दिलें. दुसरें मितिकाक्षर ब्रह्म ओम. ह्या सगळ्या ब्रह्मांडांत ओंकार भरला. तें पयलें अक्षर भायर पडलें अ उ आनी म. सगळे 52 लेटर्स आमगेली अ धरून ज्ञ थाय पुराय आमगेले त्या एक ओंकारांतल्यान भायर पडटा. जशी तर विंगड विंगड आसता. अकार ते ब्रह्म, उकार तो विष्णू, मकार महेश मानी येला. तशी ते ओंकार ब्रह्म तांतीक शक्ती आसता ओंकारांत. ओंकारा साधन केल्यार आवाज सुदारता. ओंकारा साधन केल्यार आनी मस्त कलकल मेळटा, मनाक शांती मेळटा. त्या आवाजांत आमी ती गाज असणे तांगे मन शांत जाता, बरें दिसता. बरें दिसता जाल्यार कितले वेळ थंय तें मितिकाक्षर ब्रह्म म्हळ्यार हें तें एक ब्रह्म. तिसरें खम ब्रह्म म्हळ्यार आकाश ब्रह्म. चौथें सर्व ब्रह्म, सगळें दिसता त्या ब्रह्माची इतली शक्ती भरल्या पंचमहाभुतांत. बाप रे. तरी सांगिल्लें कोणाकय उडोवच्या शकता. वारे वादळ आयल्या खंयची खंयची कार ते उड्डून वता, ती झाड पडटात व्हड व्हड जाल्यार तांकां कंट्रोल करतले एक चैतन्य ब्रह्म चैतन्य सटवे सत्ता ब्रह्म. त्या चैतन्याचेर सुद्दां सत्त गाजयतले एक ब्रह्म ते साक्षी ब्रह्म. आणि ते सत्त कशी गाजयता हे साक्षी राबून पळयतले एक ब्रह्म ते साक्ष ब्रह्म. कडेरी 8वें सगुण ब्रह्म. सगुण म्हळ्यार ताते इतले गुण आसत त्या ब्रह्मांत. सगळें हें पंचमहाभुतांचें आसत, तांचे मस्त गुण आसत. जाल्यार 9वें निर्गुण ब्रह्म. कोणें म्हणटलें रे जाल्यार परब्रह्म निर्गुण आवारी निर्गुण न्हय तें म्हूण ताका निर्गुण ब्रह्म म्हणया. सगुण ब्रह्म कल्या म्हणचे तांत गुण खंय आसता, गुण नात ताका. तें क्षर ना अक्षर कल्ले ना. 10वें वाच्य ब्रह्म. ते निर्गुण म्हणून शब्द काडले सांगच्याक ते वाच्य ब्रह्म म्हळ्यार सांगू जाता. अनुभव नाना तशी वाचेन सांगू जायना, तें फक्त अनुभवका. जाल्यार अनुभव केन्ना येता. म्हाका अनुभव आयलो हांव सांगू कशें शकना ताजो. इत्या म्हळ्यार अनुभव घेतना तो हांवच तो अनुभव जाता. त्या अनुभवान त्रिपुटी आसता. अनुभव घेतलो अनुभव आनी कोण तांतूं मेळिल्लो आनंद. कसल्याच अनुभव घेतलो तें ब्रह्म. त्या ब्रह्माचो अनुभव घेतलो आनी तांतुलो आनंद ते सगळे मेळून त्रिपुटी आसता. तर हें अनुभव हातूं अद्वैत परब्रह्म हें अद्वैत. तांतूं दुसरें कसल्याकय ठाव वचना. तशी तर तें खंयच्या हाका कडेन हें खंयचेय हें ताका लागना म्हणून तांणी सांगल्या. अशी प्रत्येक ब्रह्माची तांणी आमकां कळटल अशी सादारण ताजी गूण सांगून हें पळया हें परब्रह्म न्हय हाजे पेक्षाय गोमटेस, तें ताजे पेक्षाय गोमटेस, ताजे पेक्षा प्रेमळ ताजे पेक्षा अगदी आनंद दितल ब्रह्मानंद मेळटा थंय. हांगा तुमकां आनंद अनुभव येता थंय ब्रह्मानंद. हो आनंद पुणी विनाशी तो अविनाशी. एक पण त्या आनंदा वचून पावना पळय तो केन्नाय ना जायना, कायम तुमकां. आतां कशी भय चिकटल्यान पळय मृत्यूची भय, हाजी भय, ताजी भय, तें तशें न्ही. तुमी निर्भय जातलीं आनी तुमकां कसले आनंदा शिवाय दुसरें कसलें खिचना. तो आनंद कसल्याचेर अवलंबून आसना. तें मेळोवच्या पळयात. इतलें सगळें रामायण सांगची, कथा सांगची कसले खातीर तरी
आमकां ओढ लागता ते परब्रह्म जाणची हाजे खातीर. आनी आमी 40 थाई हे पळयले कसले आत्तां सांगल्या माया कळच्याक कशी कळतली माया आणि हे माया जैसे मृगजळ ऐसे बोलती सकळ का ते कल्पनेचे आभाळ नाथिलेची. कल निर्गुणाक नाव निर्गुण ऐसे जे नाव त्या नावासकळीचा ठाव नाव असवे गुणच नातिल्याक नाव हे सुद्धा एक गुणच नव्हे. तर ते गुणाक नातिल्या निर्गुण म्हणून तरी कसल्याक तर सगुणाक सुद्धा नाश अस. कसले सगुण मूर्ती घेतली हे घेतली कल जे उत्पन्न जाता सगुण म्हणजे जे उत्पन्न जाता गुण उत्पन्न जातात त्यामी ती ताका कल असं स्थिती असं लय असं ती सगळी मायेन येता त्यामी त्यावे ना. तशी चैतन्य म्हणे सत्ता ब्रह्म सत्ता चैतन्याचेर गाजोवच्या सत्ता ब्रह्म म्हणून सांगले. आमी अशी उलटी वचा सत्ता ब्रह्मांत कले कोणाचेर सत्य गाजयतली. आता ऑनलायन स्कूल सांगतू स्कूलान चेडवांची ना ते टीचर वचून कोणाचेर सत्य गाजयतात तुमी चेडवां घार बसल्यान ती. तशी त्या परब्रह्मान कसले नाची ना म्हणून गेल्या सगळं त्यांचेच आस जाल्यार ताका खंयचेय गुण ना ती त्यामी ती तागेल गुणच ना जाल्यार गुणाचे वर्णन कशें करचें कल खातीर करचें गौरव कशें करचें खंयची शब्दांनी करचो गौरव करची आवश्यकता कली हे ते सांगतात. तशी सगळी ही ब्रह्म नासिवंत कळलं वे वेगळेपणास अंत पाहणे कैसे हे पंचभूतांतले हे जाले बाकी सगळे सर्व ब्रह्म म्हणाले पंचभूत सगळे एकूण एक असलींच असती त्यामी ती नंतर ते सांगता ती हांगा पंचभूतीतली माया म्हळ्यार हळे मृगजळ कितले धांवन वचून न्ही तान लागील पशु पक्षी पशु खास करून धांवतात वाळवंटांत तांकां तान लागील आसता उद्दाशें दिसता अशी अशी हालता करता तर मे वाऱ्याक तें रेत्ती हालता न्ही उद्दाशें दिसता धांवन धांवन कितले धांवन वता तितले मृगजळ आनी मुखार वता ताका सीमाची ना. कले म्हळ्यार खंय गांव आसता खंय वस्ती आसता खंय गुण आसता ती त्या गुणांक सीम आसता ताका लय आसता ताका उत्पत्ती आसता स्थिती आसता लय आसता ताका वेश आसता. ग्राम म्हळ्यार ग्रामाक गांवांक एक वेश म्हणटात ताका अमूक गांव जाल्लो पुणे जाल्लें पुणे जावन आतां अमूक आयलें तमूक आयलें लोणावळा आयलें की लोणावळ्यात स्वागत असो तुमचे लोणावळ्यामध्ये म्हण एक बोर्ड आसता तशी पुण्यामध्ये स्वागत करतो म्हण एक बोर्ड आसता तस सगळें आनी तूं पुणे आयलें म्हण कळच्याक एक मस्त सिरियस जावन म्हण एक कले त्यांनी टणक ऊस म्हणून एक मनुष्य अशी फिरता आशिल्ली तागोतच पुणेरी स्वभाव एक व्हड बंगलो ताजेर नांव बरयल्लें टणक ऊस कळ्ळें. तरी तान बेल्ल करून विचारलं खंय तरी हान्ने अशी खेकच लागली काय पाहिजे तुम्हाला कळत नाही मी आमची झोपायची वेळ आहे पुणेरी दिसत नाही. पुणेरी नाही मी पण ते विचारायला आलो नाही मी हे तुमच्या घराच्या बाहेर बोर्ड काय लावलेलं आहे मला खूप उत्सुकता आहे हो सांगाल का हे टणक ऊस हे नाव कशाला घराला दिलं म्हणून कळलं. त्यावेळी तुम्हाला काय करायचं आहे राहू दे ना झोपू द्या नाही हो तुम्ही किती रागावा पण सांगा ना मला तुम्ही चांगले ग्रहस्थ आहात मला जरा खरंच खूप उत्सुकता आहे. त्यावेळी त्यांनी कल सांगा हो हे किती घर जुनं झालेलं आहे माहिती आहे का ते नावावरच्या पाटीतली अक्षरं गळून पडतात हो कसं कळत नाही तुम्हाला. त्याचं खरं नाव होतं पाटणकर हाऊस पाट तांतून पा गळले आणि टणक वरले र सुद्धा गळले पाटण टणक टणक पाटणकर र गळले म्हळ्यार पा गेले टणक आणि हाऊसांतले हा गेले ऊस टणक ऊस हें ताजें नांव जालें. तशी आमगेले म्हळ्यार खंयच्या काही वेस बांदच्या गेल्यारी ते नंतर कल्ले ताका हेंची जायना गांवाक अशें एक जोक म्हूण सांगलें जाल्यार तशी ती माया कळ्ळें ते गांवाची ना जाल्यार ताजेर कल्ल नांव बरयतली आनी कल्ल पळयतली खंय ताका वेस घालतली खंय ताका बाउंड्री लायतली वेस म्हळ्यार बाउंड्री कशी लावची
तशी परब्रह्माक बाउंड्री लागू जायना. परब्रह्मा वचो मायेक सुद्दां बाउंड्री लागना. कळ्ळें? म्हळ्यार माया परब्रह्मांतल्यान आयल्या. इतली विशाल व्यापक ती जाल्यार तरी तीक अंतच. म्हणून तीक परब्रह्म म्हणू जायना मायेक. हां, तर त्या माये विरहित सत्ता पदार्थे विण जाणता, अविद्ये विण चैतन्यता कोणास आली. पदार्थ आस, हां, मायाची ना जाल्यार तिजेर सत्त गाजयतलो कोण? माय नाची समजा. कोण कोणाचेर सत्त गाजोवची? स्कुलांत कोण चेडवना जाल्यार कोण तांकां शिस्त लावच्या वच्चें? कोणी ना ती. तर पदार्थे विण जाणता म्हळ्यार कसले वस्तूची दवरणी. आनी तुका हें गोतोसलें तें गोतोस, हें आनी तें कसलें कसलें ऑब्जेक्ट्स नात तें. तर कसलें जाणचें आमी? कसलें ना. तशी अविद्ये विण चैतन्यता, अविद्याची ना जाल्यार चैतन्य कल चैतन्याला काम कल थंय सतत चैतन्यच आस. तेमी ती क्षर ना अक्षर ना, जे आस तें परब्रह्म. हां, सत्ता चैतन्यता साक्षी, सर्व ही गुणाच पासी. ठाईचे निर्गुण त्यासी गुण कैचे, ऐसे जे गुणरहित तेथे नामाचा संकेत, फक्त संकेत. कळलं? तोची जाणावा अशाश्वत निश्चयेसी. नामा संकेत केल की तो अशाश्वत. म्हळ्यार नाम दिल्लें, ताका शब्द आयले, शब्द ब्रह्म. शब्द उच्चारले की ना जाता, वय की न्ही? कितले पण ते इतले दिवन वता. हां, जशी तांणे फुलून फुलून उठता फूल बोलले, मी मरणावरी हृदय तोलले. फुलून उठता फूल बोलले, मी मरणावरी हृदय तोलले. नभते नंतर तरी निरंतर, गंधित झाली माती. अशी पाखरे येती आणिक स्मृती ठेवूनी जाती. अशी पाखरे येती, अशी पाखरे येती. जय जय रघुवीर समर्थ मंडळी. हे शब्द ब्रह्म असतं म्हणून इतले जुने जुने सनातन शास्त्र पुराण हा जे ज्ञान आमसल्या थंय येवन पावल्या शब्द ब्रह्मा भितर. पण ते शब्द ब्रह्म कशें स फुल्लावारी. फुलून उठता फूल बोलले, मी मरणावर हृदय तोलले. अरे फुल्ले शब्द उच्चारले की जाल्ले ते, तरी ते अक्षर जावं का म्हणून. अक्षर म्हळ्यार अविनाशी म्हणून ते शब्द बरोवन दवरले. तर बरोवन दवरलेले वाचले की ते शब्द गेले, पण अर्थ वरलो. ते अर्थ आमकां कळलो म्हूण दिसले की तशी कळत वे गेले. ते आज कळले, पुढे पाठ मागे सपाट गेले जाल्यार ते चिंतन मनन केलें. चिंतन मनन करना पडे ताज गर्भितार्थ कळलो. गर्भितार्थ कळना पडे ते शब्दांचे. हां, शब्द ना जाले ती, पण ते आमकां खंय थंय पावयता ती गर्भितार्थ कळलो. गर्भितार्थ कळना पड सुद्दां ते जर आमी ताजो कलो उपयोगू करनी आमगेल्या आयुश्या खातीर, तरी ते फोल उकट. तावळ मनास लोकांन मळवारी कितले लोक येतात, कितले सांगितले तरी तांच्यान देह बुद्धी न्हीद कसले फरक पडना. तशी तशी न्ही. त्या शब्दांच हा जो गर्भितार्थ कळलेलो आमी दैनंदिन जिवनांत ते वापरल्यार मात्र ते शब्द ब्रह्माचो उपयोग. आणि तो शब्द ब्रह्मच आमकां श्रवणाद्वारे, चिंतन मननाद्वारे, निधिध्यासनाद्वारे. निधिध्यासन म्हळ्यार कसलें उपयोगांत हाडचें, वागचें तशी ताचें निधिध्यासन केल्ल्यार मात्र तांचे द्वारे हे शब्दच आमकां परब्रह्माल्या थंय हाड सोडटा ती. आनी पाप आपण तिरोधान जाता. शब्द वरना ती, पण तातूंत भाव आमकां सतत आमकां होवन पावयता थंय थंय आतां बोट धरून. तेमीच सद्गुरू तें काम करता, श्रवण भक्ती घडोवचें काम. हां, तशी निर्गुण ब्रह्मासी संकेते, नामे ठेविली बहुते, ते वाच्य ब्रह्म त्या ते नाश आहे. आनंदाचा अनुभव, आनंद जाता कले जाल की, वय की न्ही? ताजो एक अनुभव आसता. हा ही वृत्ती आमगे स्वभावाच भाव तो. आम खंय देख आमी म्हळ्यार आमगो खरो स्वभाव आस न्ही, ते आमगो स्वरूप आनंद स्वरूप आसा. तेमी कसलेंय करतात. चोर सुद्दां चोरी करता ताका कसलें मेळोवच्या पळयता तागेले आनंदा खातीर करता. वायट काम सुद्दां तो वायट मनुश्य तागेले आनंदा खातीर करता. आनी पण तो आनंदाचो
आनंदाच अनुभव सगळ्यांक ताजो आनंद मेळना, ताका मात्र मेळटा, दुसऱ्यांक मेळना. जाल्यार परब्रह्माचो आनंद अनुभव अशी की तांतू एक फंत आमी एक जाल्ली की कल जाता आमी तेंची जाता ती, तो आनंदच जाता ती. मुंगळो आनी गोड हाजें उदाहरण दिता ती संत लोक की मुंगळो म्हळ्यार मुय्यो, हाजे दोड्डे मुय येतात न्ही, त्यो हाजेरी येता ती गोड्डाक मुय लागता ती. मुय लागल्यार ते एक तर गोड चिकट आनी तांकां इतली ताजी आवडी की तांकां एक्क जातात, खिचून बसता ती. अर्द कुडको काण उडयता तर की ताजो अर्द थंय गोड्डार व्हरता. तशी आमगेलो देह ताण ताण मागशी काळ तर की आमगेली इच्छा जायना परत येवची, जाल्यार फोर्सफुली आमी मनुष्य आमगेले व्यवहाराचे कडेन काम आसा म्हण परत आयले तर की तें गोड्डा जो अनुभव अविनाशी आसता न्ही, ताज्याने आमगेल सतत मन पालट जाता, मनाची अवस्थाच पालट जाता. देह अशी तशी आसता. तेमी आमकां सम कळटा की देह हो अविनाशी आसा आनी हें जागृतींतलें सोप्पन आसा आनी हे नमुने एक नमुने अविनाशी आनंद समाधान आमकां मेळटा. कल्ले जाले तरी कले दिसना. आतां कल जाता नवीन नवीन कोणाक सादारण अनुभव येवचे जाला बा, तो कल करता, ताका अनुभव आयलो, परत व्यवहारांत आयलो. व्यवहारांत आयलो की म्हळ्यार ते हांवें सांगिल्लें बरें, तुमकां 3 अवस्था म्हत्वाची आसता ती जागृती, न्हीद, गाढ न्हीद पडली तरी ते न्हीद अनुभवतलो एकलाच साक्षी भावान पळयतलो. उठटायना पण इतलें फ्रेश दिसता. सगळे प्रॉब्लेम्स तागेले माथ्यार घाल्ले, तागेले चरणाचेर आनी न्हिदली, आराम न्हीद पडली. न्हीद दोन उठटायना पळय, अरे वा म्हाका कितली बरी न्हीद पडली, म्हाका फ्रेश दिसता असो. भर घरांत तशी काम करून फ्रेश दिसलें. कडेन ना न्हिदांत एखादें स्वप्न पळयलें. मनी वसे ते स्वप्नी दिसे ते आमकां जागृतीन कल करूं जायना न्ही, ताजे लाभ आमी स्वप्नांत घेतात. ताजो आनंद म्हळ्यार मन कशें आसता, मनाक आनंद घेवची कल आसता आनी तेमीच ते आनंद घेता. फक्त शाश्वत आनंद घेवची वृत्ती ताका अजुनी कळनी आनी ताजी ट्रेनिंग त्या मनाक जाय. म्हळ्यार ते स्वप्नांतलो अनुभव जालो, बरो अनुभव आयलो, आनंद मेळ्ळो किंवा भोव दुख्ख जालें, त्या अनुभवांतल्यान भायर येवची जागृत जाली की तो तांतल्यान भायर येता. ताका कळ्ळें तें फट्टी म्हूण, जे काय आनंद असो दुख्ख असो तें फट्टी म्हूण. ओ गॉड म्हणटा, तसलो गॉड उडा जाता, हय की न्ही. गॉड म्हळ्यार कलें जनरेटर, ऑर्गनायझर आनी डिस्ट्रक्शन करतलो, तशी तो गॉड. जाल्यार गॉड आशिल्लो मनुश्य, स्वता गॉड आशिल्लो मनुश्य आजी डॉग जावन बसला. उलटेंच जालें तागेलें, डॉग जाला तो. म्हळ्यार पयलीं नश्ट करूंक पळयता आनी तें कशी नश्ट करचें हाजें ऑर्गनायझेशन तो करता. आनी नाक्क जाल्यार जनरेट करता. म्हळ्यार बुद्धी इतलें आसा जाल्यार ही सगळी शस्त्र निर्माण करी, बॉम्ब निर्माण करी आनी हें करी तें करी म्हळ्यार मनुश्याक जीवन दिवचें न्ही, जीवन कशी नश्ट करचें हें पळयता. डॉग जाला तो. ते स्ट्रे डॉग्स आसतात न्ही तशी, कोणकोणाक चाबचें वाटेल तांकां आनी तांकांय पिश्श करून घालचें, तसले नमुन्याचें डर्टी पॉलिटिक्स हें तें जावन आतां आमी गॉड आशिल्ली डॉग जालें ती. तरी तेमी ती समर्थ सांगता ती तशी कोर नाका ती, हादल्याक पळया ती. हे इतले ब्रह्म आसा, 14 नमुन्या ब्रह्म, तांत इतले गूण आसा ती, पण तें परब्रह्म न्हय भंय, पण ताचो आधार घेवन ती सगळे मायेंत येता. त्या मायेच आधार घेवनूच आमकां परब्रह्माचो अनुभव घेवचो आसा. आनी अनुभव घेना पळय तें सांगूक तुमी येवंका म्हूण ना, जाल्यार परत आयले तर तो अनुभव तुमकां केन्नाय ताजो विरह जावचें ना, सतत तुमगेले भितर आसतलो आनी ताजे न्ही तुमी दुसऱ्यांक तो अनुभव दिवचे शकतले. तेमी ते पळया ती. तर हांगात बाकी सगळ्याच्या आनंदाचा अनुभव हा ही वृत्तीचाच, म्हळ्यार आमगेलो स्वभाव कशें आसा, आमगेलो आनंद मेळोवचे स्वभाव आसा तर आमी ती वृत्ती तदाकारी ठाव वृत्तीच नाही, जाल्यार वृत्ती म्हळ्यार स्वभाव, मनुश्यागेलो स्वभाव. मन आसता थंय वृत्ती आसता, हय की न्ही. जाल्यार आमी तदाकार जाले एखाद्या अनुभवांत. तरी ते विष्णुपंत पागनीस म्हणून ताणें संत तुकाराम पिक्चरान काम केल्लें, आमी सान्नाशील तावळे तें पळयल्लें. तर तो आयुश्यभरी संत तुकाराम सोच जगलो, म्हळ्यार इतलो तदाकार जालो. आतां बाबासाहेब पुरंदरे शिवकालीन ताणें शिव सामर्थ्याचें हें बरयलें सगळें शिवकालीन, ते शिवाजी वारीच दिसचे लागले आनी शिवाजी वारी वागचे लागले आनी सबंद तांकां म्हळ्यार इतली प्रीती दिसता, असले मनशाला आदर दिसता खरेंची.
99 वर्सार तांणी देह दवरलो. पण पयर पयर थंय इतलें काम केलें तांणी. हांव पळयलें तांकां प्रत्यक्ष तांतल्या उलयल्या. कितलें देश प्रेम तांकां खरेंच, कितलें देश प्रेम. तें भाग्य म्हाका मेळ्ळें तांतल्या उलोवचें. तर आनंदाचा अनुभव हा ही वृत्तीचाच भाव, तदाकारी ठाव वृत्तीच नाही, अनुर्वाच्य या कारणे संकेत वृत्तीच्या गुणे. तया संकेतास उणे निवृत्तीने आणिले. म्हणकले ब्रह्माक जेन अनिर्वाच्य अशी म्हणटा ती तावळी वृत्तीच अनुरोधाने खूण म्हूण तो शब्द अनुर्वाच्य म्हणल्या. जाल्यार अनुर्वाच्य म्हणूक सुद्दां तो शब्दूच नव्हे. आमगेल पदार्थ ज्ञान जे कला आसा हें पळयता ती ते वृत्ती आमगे स्वभावा प्रमाणे आमी सगळे पदार्थ खंय पदार्थची ना ती. हां, पदार्थची ना ती. तावळ ताजी कसलें वर्णन आनी कशी वाच्य करचें तें जायना. तेमी ब्रह्माल्या तदाकार जाले नंतर आमगेल स्वभाव आमी कोणें आमी तातूंत वर ना ती. आमी तो अनुभवची जाता ती. आमी ते ब्रह्मची जाता ती. तेमी ती वृत्तीची जर वर न्ही तरी ते वृत्तीची वाच्यत जाता. मगच स्वभाव अशें हांव अशें हांव तशें म्हाका हो अनुभव आयलो, म्हाका आनंद जालो. हाजी वाच्यत केन्ना करूं शकता ती हांव आसा तो पर्यंत जाता. जें हांव नाची मग स्वभाव वर न्ही तेमी हांव ना तेमीत मग स्वभाव ना आनी तेमीत म्हाका कसलें सांगू जायना. हां, तें अनिर्वाच्य जाल्यार अनिर्वाच्य हो सुद्दां एक शब्द आनी शब्दांतलो अर्थ पळोवचे मुखार वचचें. शब्द उच्चारचे भितर ना जाता. फुलून येता फूल बोलले, मी मरणावर हृदय तोलले, नव्हते नंतर परी निरंतर गंधित झाली माती. मन सुगंधित कोण गेले असले शब्द परब्रह्म हें ते असले जे आयकूनचे न्ही समर्थांगे शब्द आयकल्यार हे शब्दची अर्थ आसा. हां, हे शब्द माईक आसा ती. जाल्यार तांतू भरलेलो अर्थ जो आसा न्ही त्या अर्थांनी ती त्या परब्रह्म हांतू निपून रबल्या. जशी की मायेन थानू सगळे परब्रह्म आमकां दिसता की तशी संतांनी आपणाक मेळ्ळेलो अनुभव अनुर्वाच्य जाल तर आमचे खातीर शब्दांत रचून ताजेर अशी धांपून दवरल्या की कोणें काडा ती वाचसा ती ताजो अनुभव घेयात. तो आमी जरूर घेवंक. तशी वस्तू जे का निरोपाधी तेची सहज समाधी, तेणे तुटे आदी व्याधी भवदुःखाची. निरोपाधी कसले उपाधी ना ती जी वस्तू आसा न्ही ती सहज समाधी. सहज समाधी म्हळ्यार कळ्ळें कायम साक्षी भावांत. तावळ सांगिल्ले वरी निद्देच एक अनुभव जालो, स्वप्नाच एक अनुभव जालो, कडेन जागृत जाली. जागृत जायना पळय अरे बाप रे हे उठयलशें दिसता हांव भायर वचचें च्या करपा आशिल्लो. बेग आयली च्या दवरलो, च्या केलो, हे भायर वचूले कडेन मगल कल वाचचें आशिल्लें वाचलें, मगल कल करचें आशिल्लें केलें, टी लायली, पेपर वाचले, हें केलें तें केलें. ही जी जागृतींतलें काम आसा की मरसर आमकां फाट सोडना. आमकां खरपून घेवचे सुद्दां वेळ मेळना. खरें सांगल्यार देवाल नांव घेवच्या पण चिंतन मनन करूंक सुद्दां वेळ मेळना. वेळ काडल्यार मात्र मेळटा. वेळ घालोवच्याक वेळ मेळना. वेळ घालोवच कशी म्हूण कशी कोणा मुखार प्रस्न आसता म्हाका कळना. वेळू ना म्हूण दिसता. जाल्यार वेळांत वेळ काण हें असलें करता तावळ मात्र ताजो उपयोग जाता. तर हें जागृतींतलें जें आसा तेंवूय संत अष्टावक्र मुनी अष्टावक्र गीतेन सांगता ती की हे जे जागृतींतलें तें एक सपनची. पण तें व्हड सपन हें कशें एक रात्रीन फिनीश जाता. जागी जाल्ली की सपन गेलें, न्हीद जाल्ली की जागृती आयली. आनी जागृतींतलें जे कर्म आमगेलें आसता ती ते सतत मरसरी राबता. मरसर इतलें व्हड आशिल्लें मितीकल जाता. आमी साक्षी भावान पळोवंक अशें तें सांगता ती. म्हळ्यार त्रयस्थ जावन जशी आमी टी व्ही पळयतात न्ही, टी व्ही पळयता आमी दर्शक आनी ते दर्शन सीन आनी सियर. तावळ तांत आमकां मस्त नमुन्याने दुख्ख जाता, आनंद जाता, कोप येता, कोणाचेर आमी कॉमेंट करतात कसलो तो हें करता. ताचे पेक्षा म्हाका बरें एक्टींग जमतलें. जमता की ना म्हणून लायदा जाल्यार जमतलें आमकां केन्ना दिसता आमी करकी म्हळ्यार हांव तें उत्तम म्हणून. बाकी कोणाकय कसलें कळना म्हण अशें आमकां सुखद अनुभव आसता. जाल्यार नंतर रात्री जाली टी व्ही बंद केलो की जालें तें थंयच्यान गेलें. जाल्यार आमगेलें तशें न्ही लोक आमगेले मुखार वागतात ते आमकां आमी आमगेलें लक्ष सरळ
तांचेर आसता की ती आमकां कशी हें करता ती म्हळ्यार कोण आमकां कल म्हणटा आमी कले केल्यार हें कोण कसलें म्हणटा बरें केलें म्हणटकी ताजेर वायट अनुभव येतात की अशी तशी तशी करनासतना आमी अलिप्त जावन कोणाकय कॉमेंट्साचेर लक्ष दिवचें ना आमा आपला सोयिताचा धंदा कोणी निंदा कोणी वंदा वय की न्ही साक्षी भावान जर पळयलें आमगेलें एक ध्येय आनंद यात्रेंत मुखार वचचें तें एक आनी दुसरें म्हळ्यार आमी ते टी व्ही पळयल्यार जागृतींतलें हें सपन पळयता अवश्य मदेंच आमकां अयो तो समो काम करना राब रे हांव तुका शिकयता आमी धांवन वचून ताका शिकोवचें कसली गरज आसा कोणाल हांव तूं नांग खूब अशें कोणाक सांगचें हांव तुका शिकयता कसली तांकां आमकां सल्ल्याची गरज आसना आनी सल्लो मागल्यार दिव्यद जाल्यार तांणी तो सल्लो घेवंकाची उपयोगांत हाडका म्हूण आमी वी कॅनॉट इन्सिस्ट आनी इन्सिस्ट समजा केल्लें आनी तांणी केल्लें तांकां अपयश आयलें ती आमकां चवली तरी तेवेय माग हारगेंची सॉरी म्हणची आमी आनी मुखार तांतूं पडची ना हें ठरोवंक त्या साक्षी भावान जेन्ना आमी जगता ती ताका द्रश्टा म्हणटात तो द्रश्ट जावन जगल्यार हें जागृतींतलें सोपन सुद्दां हें आनंदान आमी घालूंचें शकता म्हळ्यार कसले कोणें अपमान केलो तरी ताजे म्हाका कोण कितें दिसूं फीडबॅक दितना सांगल्यार अपमान केल्यार वायट दिसना हांवें म्हणून वायट जरूर दिसता जाल्यार आमी सुद्दां केन्ना केन्ना कोण कोणाल अपमान केलो आसता गेल्या जन्मांत आमकां हो जन्म मात्र वतसो गेल्या जन्मांत आमी तांकां इल्ल ट्रीट केलेलें आसतलें किंवां आमकां गर्व जाला देवाक आमगेली कीव आयली की हिगल गर्व वचका म्हूण हां म्हणून मुद्दाम कोणाक तरी ताणें प्रेरण दिली की हिगल अपमान करी हां तर साक्षी भावाने द्रश्ट जावन जर पळयलें द्रश्टा हां तरी कल जाता आमगेलो अपमान केलो तरी खरें भंय वे तांणी म्हणलेलें तांणी मगल चूक दाखयली तर केन्नाय आमी दुसऱ्यांगेल चूक दाखयता ती तें आमकां अगदी कौतूक ताजें अरे वा हांव तागेली चुकी दाखयली तो सुदारलो तर दुसऱ्यांक सुद्दां चान्स दिवं आनी आमकां सुदारचो ती आमकां आमगेली चुकी दाखयता ती तर खरें भंय वे आमगेली चूक आसल्यार आमी तांकां थँक्स दिवंक जाता हां आमी तांकां थँक्स दिवंक जाता आनी ना जालें तर ते तांकां थँक्स हाजे खातीर दिवंक जाता की आमगेलें तुमी हें केलें कलें गर्वाचें हरण केलें आमगेलो अभिमान आमगेलो मी पण कमी जालो कोणें आमकां गच्चीर थावन ताण तगू मजल्यार हाडलें सो दॅट आमकां वयर वचूं कोणी आश आसा गच्चीर वचून बसलें आनी खंय उडचें जागो ना तें हें येवंक ड्रोन आनी कसलें म्हणटात तें हेलिकॉप्टरांनी येवन उबारल्यार मात्र तें उजवीज लागल्यार मात्र येता तें नाल्यार येना तशें गच्चीरी बसचें वतान तापतचें तेमी ती तशी नाका आमकां तर हें जें आसा अनुर्वाच्य जो उपाधीचा अंत तोच जाणावा सिद्धांत म्हळ्यार हें परब्रह्माक ते शेवटी सांगता ती कसली उपाधी लागना उपाधी म्हळ्यार कसलें त्यांनी सांगलें आयकून उपाधी म्हळ्यार कसलें की जें वयर वयरचें आसता जें काडूं जाता सहज तें उपाधी आनी अंगचेच आसता ताका उपाधी म्हणना तशी परब्रह्म आसा तें आस म्हळ्यार आस तें क्षर ना अक्षर ना तें गोमटें ना कुरूप ना ताका कसले रंग ना वर्ण ना ताका जाती ना भेद ना सगळ्यांक सम अनुभव आनी तो अनुभव खंयचो हें सुद्दां अनुभव घेतिल्ल्याक सांगू कळना खरें म्हळ्यार तो अनुभवच जाता आनी अनुभवान तान भायर येना पडे तो सांगचो प्रयत्न करता पण ताका खंयचेय शब्द सुचना ती आनी तो म्हणटा नेती हें न्ही हें अशें न्हय आशिल्लें तें तशें न्हय आशिल्लें कल जालें तूं कल पळयलें एका चेडूं भिवून येता आनी म्हणटा तूं कल पळयलें हां तावळी ताका भंय दिसता न्ही पण ताका सांगूंक कळना किंवां एकल्याक अतिशय आनंद जाता कसलो तुका अनुभव आयलो म्हाका सांगू ना म्हाका सांगूंक कळना पण तो खुशीन त्या अनुभव आयिल्ले सुद्दां जगांत वावरता ती जिवंत आस प्रमाणे जागृतींतलें स्वप्न तेवेय पळयता ती द्रश्ट जावन पळयता ती आनी तांकां भागूय घेता ती जाल्यार कलाकार म्हूण घेता ती तांकां गोत्त आसता हांव एक कलाकार आसा हांव ओरिजिनल तो न्ही मग सत स्वरूप विंगड जशी भातुकली खेळटात न्ही भातुकली तांतूं एक चेडवो एक 7-8 वर्सां चेडवो चलये चेडवो तांकां भातुकली म्हूण सगळें हाण दिलें 4-5 वर्साचें हां ती च्या करता अम्मा च्या करूं आल्ले घालून च्या करता हां अशी आल्ले धाडायले वर केले हां एक हें दवरलें आटकुळ्यार रावन दवरपा शांत शेगडी दिल्या हें दिलें ताजें तें आयदन दवरलें आनी तें आल्ले घाललें थोडें उदक घाल वर केलें उदकय घाल न्ही कसलें ना तांतूं हां कडे जालें कडे काडलें
तिला एक कप असं सांग त्या कपान घाल घे च्या घे कस झाला म्हण तर ती आवसच न्ही इतलं कौतुक तिका दी 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 म्हाका दी च्या केन्ना हांव तुका कोण दित न्ही तूं म्हाका कोण दी वा 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 ह्यो कितलो बरं जाला हुनू असं म्हणून हुनू आशिल्ल्यार ती करून पिता ह्यो कितलो बरं जाला गो जाल्यार त्या चेरडाक म्हळ्यार ते इतलें निरागस आसता पक्कड घेवं का कपड्यान उबार का म्हळ्यार गोत ना कल्या म्हळ्यार खंयची तिगल अंतर्मनान गोत असत तें पुराय मिथ्या आसत त्यानी ती आम्ही पुणे मिथ्याक सत्य समजतात जाल्यार ती तशी न्ही चेडम निरागसता जी आसा ती देवागल अंश आसा तांकां मनांतल्या मनान गोत आसता तेमी ती सरळ हातान उबारता आनी चावून पिता आनी घे म्हूण सांगता आनी आवसो हो हो करून पिता आनी कितलें कौतुक करता तशी पण चिके हड्ड जायना पळय तींची हांव कोणकीची न्ही पण आयलें हो म्हाका रांद आमा आज आमी घार जेवना थंय आमगेले भातुकले सम म्हाका 2 बटाट दी हां आनी 1 चमचो कले 1 टेबल स्पून मिरसांगे पिट्टी आनी 1 टीस्पून मीठ आनी कलकी आमचूर थोडे हें सगळें दी आनी 1 कांदो असं सगळें घेतलें ते कापले तर प्रत्येक जण 8 जाण आयलीं भातुकली करूंक प्रत्येकांनी तेंच केलें तेंच हाडलें सगळें कापलें इतले व्हड एक आयदन खरें घेतलें गॅस पेटोवन ताजेर दवरलें तातूंत उदक घालें आनी सगळें घालें आनी सगळ्यांनी हाडलेली मिरसांगे पिठी तांत घाली सगळ्यांनी हाडलेलें मीठ तांत घालें सगळ्यांनी हाडलेलें आमचूर तांत घालें आनी कसलें जातलें त्या रांदयेचें तशी आमगेल मी पण हांव हाडलें हांव ताजो एक पार्ट आसा म्हूण समजून ते दृश्ट न्ही साक्षी भावान पळयनात हांव त्या भातुकलीचो एक भाग आसा म्हणून हांगा सान्न चेडवांगल भातुकली जी आसा ती निरागस भातुकली आसता हां ही होड जायना पण तशी न्ही शीत म्हूण दवरलें एक कडेन आमी उरण थंय चेडवान कलकी केलेलें शीत म्हूण दवरलें 1 रास तांदूळ प्रत्येकाक एक वाटी तांदूळ हाडूंक सांगला तो पुराय घाल्लो धुल्लो तांत तितलें बुड्ड सरी उदक घालें त्या मुळाची करपलें वयरची शिजनीची तशी जावन कडेन पाप दिसून तांकां घार जेवणा आपयलें आनी वाळलें म्हळ्यार अशें जावचें शकता पुराय बिगडता हें बिगडतकल मी ती म्हाका रांदप येता हांव करतां मी पण जुने ठेवणे मी पण आकळे ना तशी जाता हां तशी हांनी कशें सांगलें आतां उपाधी आमी उपाधीचेर आशिल्ली उपाधी म्हळ्यार कल्लें की जी काण ओडूनच्या जाता ती उपाधी हांव मल्ल्याक या थंय बूक कसो म्हाका नाका जाल्यार कोणाकय दिवन सोडूं जाता तेंच कल्याक हें आतां ड्रेस घाल घेतला हांवें ही ओडणी कोणा कितलो गोमटेस गो म्हाका दितलें घे गो काण दिवचें जाल्यार हां जाल्यार ह्यो कितलो वजन वाडलें गो तुगेलें थोडें घेत गो म्हणून ना गो तें जाल्यार घेवचें जायना तुवें काडका तशी उपाधी काडचें जाता जाल्यार परब्रह्मस न्ही तें निरोपाधी आसा ताका खंयची उपाधी ना तेमी ती तांत थोन कले कमी जायना तांत कले ऍड करूं जायना ऍडय करूं जायना कशी पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते तशी पूर्णांत पूर्ण काळ तरी पूर्णच व्हरता पूर्णांत आनी कले घाल तरी तें पूर्णच व्हरता तें वैरी जायना तें तोगूय जायना आज तशेंच तांत कले घालचे म्हळ्यार घालूं जायना तांथान कले काडचे म्हळ्यार काडूं जायना काडूं जाता कितले काडले तर कितें खर्च ना आनी तुमकां सांगता तें इतलें हें व्हड ताजे मुखार हांत विमल ब्रह्म निरूपण म्हूण आयल्या तांत तांणी दिल्या तर आतां थंय उपाधीचा अंत तोची जाणावा सिद्धांत आणि वेदांत धादांत आत्मा म्हळ्यार कळ्ळें ह्या सगळ्या उपाधीन शेवट जावचें होच ब्रह्म साक्षात्कार हें न्हय तें न्हय शब्द न्हय अशाश्वत आनंद कोणाचेर अवलंबून आशिल्लो आनंद म्हळ्यार ब्रह्म न्हय हें सगळें कळना पळय अखेरीक जें उरता तो ब्रह्म साक्षात्कार हां वेदांताचो अखेरचो सिद्धांत होच वेदांत केन्ना अंत जालो तावळ हो सिद्धांत उदयाक आयलो आनी ताका उपनिशद म्हणटात पण उपनिशदाचो शब्द शब्दांतान आमी मतितार्थ गर्भितार्थ घाल न्हू ताजें निधिध्यासन करका पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष कोर न्हू सिद्ध जावचें जें निश्चित तत्व आत्मा आसकी ताका सगळे प्रस्थान त्रयीचे म्हळ्यार उपनिषद ब्रह्मसूत्र भगवद्गीता हांगेले प्रमेय आत्मस्वरूपच आसा ती
आणि प्रत्यक्ष अनुभव सुद्धा तशीच असे. उपनिषद म्हळ्यार परब्रह्म नाही, ब्रह्मसूत्र म्हळ्यार शब्द ते परब्रह्म नाही, भगवद्गीता म्हळ्यार ते परब्रह्म नाही जाल्यार तांतूं सांगिल्लें जे ज्ञान आसा, तांतूंत जो अनुभव आसा, तांतूंत जी प्रमेय वापरना पडा. मी निधिध्यास म्हळ्यार कळ्ळें वापरचें, जें आकलन जालें पयलीं श्रवण भक्ती करची, कडेन रवंथ करचें, ताजें मनन करचें, कडेन तें वापरचें घेवचें. मगल प्रॉब्लेम कशें कशें सुट्टा ती भगवद्गीतेक शलाका टेस्ट लागता म्हणटा ती. म्हळ्यार अशी उबार भितर मनांत कळ्ळें म्हाका प्रॉब्लेम आसता, हाजें उत्तर कळ्ळें तें भगवद्गीता अशी पेज ओपन केलें की त्या श्लोक आमकां मुखार येता न्ही, तांतूं आमगेलें प्रॉब्लेमा उत्तर आसता. आनी तें आमी वापरून पळयना पण तें आयच्या काळान सुद्दां कितले वर्स पयलीं सांगिल्ली ती भगवद्गीता जाल्यार तें अजुनी लागू पडटा. असली रितीन 14 ब्रह्माचें निरसन केल्या नंतर उपाधी रहित केवल शुद्ध ब्रह्माचें थोडक्यांत त्यात दिग्दर्शन करता ती. त्या कल सांगता ती जो उपाधीचा अंत तोच जाणावा सिद्धांत, सिद्धांत आणि वेदांत धादांत आत्मा असो ऐसे जे शाश्वत ब्रह्म जेथे नाही माया भ्रम, माया भ्रम ना थंय शाश्वत ब्रह्म अनुभवी जाणे वर्म स्वानुभवे. अनुभवी कशी ताका मर्म कळटा, ताका ताजो अनुभव तो त्यांची जावन आयिल्लो आसता आनी तें ताका चिकटून तो भितर त्यांची भरलेलो आसता गले, तो अनुभवूच भरलेलो आसता. आपुलेन अनुभवे कल्पनेसी मोडावे. कडे कोणें सांगलें अय्या कल रे तुगेलो आनंद मेळयलो ना, ताका कल्लें दिसना. भरपेट जेविल्याक कसले रे पापेल पितर शे तूं, भूक लागल्या वे तुका म्हळ्यार तो थंड बसता, कल्लें ताका हें जायना, कसलें जायना. तशी कल्पनेसी मोडावे आपणागल अनुभवाने दुसरें कोणें कल्पन करत जाल्यार तांकां तें कल्पन कशी मोडचें शिकोवंक आसुडें. मग सुकाळी पडावे अनुभवाचे म्हळ्यार तांकांय अनुभव घेवन दिवंक. आनी तो सुकाळ म्हळ्यार बरो काळो निर्विकल्पास कल्पावे, कल्पन तरी करूं जात न्ही. कल्पना मोडे स्वभावे मग नसोनी असावे कल्पकोटी. म्हळ्यार मनानेच आमी मनाचे वाहनाने हाजे आनंद यात्रेचो प्रवास करचो आसत जाल्यार प्रत्यक्ष अनुभव येतना मन ह्या बाजूकच वता आनी आमकां एकदम हँग जावन नेकेड जावन आमकां कसले वर्ण आमगेले आनी तो आमी तांतूं परब्रह्मांत एक जावंक लागता, आमगेलें अस्तित्व वर्ण हें. तशी ते निर्विकल्पाक सतत कल्पन करता. संतान सांगल्या ते गूंग सुरवंटाचे फुलपाखूय कशें जाता की तशी त्या कोशांत तूं कलकल सांगलें ताजो निधिध्यास प्रत्येकान तें उपयोग करचें. हें सार तें असार, असार आशिल्लें सोंड दिवचें आनी अशी असार आशिल्ली म्हाका कोण 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 पोवचें. तशी कल्पनेचे एक बरें मोहरिताची मोहरे. कल्पन केलें की कल्पनेक कितलो ताजो वेग आसता, मनोवेग म्हणटात ताका. स्वरूपी घालिता भरे निर्विकल्पी. तर स्वरूपांत जर स्वरूपाची कल्पना केली की आमकां निर्विकल्पांत होऊन काडनावे अनुभव. तशी निर्विकल्पासी कल्पिता कल्पनेची नुरे वार्ता. निर्विकल्पाची कशी आसतलें म्हणून कल्पन करता बसली की ती कल्पन सुद्दां ना जाता. तें कल जाता निसंग आस भेटो जाता निसंग होईजे. हां पाऊले पाहता कारण तूं हेंच न्ही खंयची एक तांगेले विरहिणी आसा ती ज्ञानेश्वर माऊली, तुका पळोवनच्या गेल्यार पाऊलची ना दिसे. हां उभाची स्वयंभू असे. तो अनुभव स्वयंभू थंय आसता आनी आमी तांतूं निसंग जावन तांतूं एक जावन वता. ती पदार्थ ऐसे ब्रह्म नव्हे माते हाती धरून द्यावे. खंयचो पदार्थ वेतो की परब्रह्मण कल्लें म्हणून दिवन पळय म्हणून जायना. तशी असो हे अनुभवावे सद्गुरुमुखे. पुढे कथेचा अन्वय केलाची करू निश्चय जेणे अनुभवासी ये केवळ ब्रह्म. हाजे खातीर माया म्हळ्यार हातूंत एक गुमटी काणी आमगेले हांणी सांगिल्ली. माया आनी ब्रह्म. माया सागर इतलो व्हड आसा, तातूंत 3-4 स्तर आसत. एक तरी पृष्ठभाग खळ 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 लाट येतात म्हळ्यार कितले उंच हळहळ माशल्यो वयर उडकी मारता ती तग वता ती शार्क खंय हें खंय हळहळ माशल्यो देवमाशे सगळे. मध्येचे थोडेशे शांत आसता, थोडीशी खळबळ आसता पण आसता आनी एकदम तगू तरी तळाक एकदम शांत निवांत. थंयची त्या मायेचो तळ, त्या मायेच्या तळांतून तांणी केन्ना वयल्ले सृश्टी केन्ना अनुभवनीची. जशें आमी म्हणटात न्ही की खरें सगळें सृश्टी सगळ्यांक एकच न्हय,
पण ते सांसान माशल्यो थंयची जन्म येता ती, थंयची राबता ती, थंय तांगे स्थिती, तांतूच मरता ती. हां, तांतूच सगळें तांगे जीवन, तांतूच आनंद, तांतूच दुःख अशी. आणि परत 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 जन्म येता, वय की ना. तर एक फंकल जाता की मध्यस्तरा आशिल्ल एक तांगेल घारकल की कारण आसता, कसली सण आसता म्हणून त्या माशलेक आपयतात, चिक्के व्हड माशली आपयतात. आमी कशी पूज बीज असल्या भट्टा आपयतात तशी. तरी ती सान माशली त्या चिके हड्ड माशले विचारता की आपणे खंय की आयकल्या. आणि ती होडी मासली सुद्धा वर्णन करता, भय आपणे आयकल्या की उद्दाक म्हणकल की चीज असते. हां, जाल्यार हांव अजुनी पळय न्ही ती, म्हाकाय पळोवंक म्हण दिसता, जाल्यार अजुनी म्हाका ताजो अनुभव येयना. पण नक्की संतांनी आमकां सांगल्या, वयली माशले केन्ना केन्ना येतात आमकां मेळूक, तर तांणी सांगल्या उद्दा म्हूण एक चीज आसा म्हणून. तर भंय वे तरी म्हाका पळोवचें आशिल्लें. आनी ते उदक खंयस खंयस म्हाका दाखयतले. अरे आजू बाजू तूं उदकां तूं रावला, तूं कल पळोवचें, तुका आतां लागना. हांवें ना लागीं तर कळना ताका, म्हळ्यार अनुभव येना ताजो. तर ता वळी तो म्हणटा आपण पळोवया, आपणाक गुर्त आसता देवमाशा लागीं, आपण ताका आपण हाडटा. ते देवमास म्हळ्यार संत, संतांक तो आमंत्रण दिता की हांगा आशिल्ल्या माशल्यांक अगदी उद्दा पळोवची हें लागलें, ध्यान लागलें, आनी तुमी मदत करात. तो येता माशली आयल्यार कल्लें ते उदकांत तूं सगळे जाण यो, सगळे जाण चेडूं तयार सांसान माशले, आमकां उद्दा पळोवचें आसा, आमकां उद्दा पळोवचें आसा. कडेन तुमकां कोणें खाल्ल्या रे म्हणून हड्ड माशली तांकां सांगता ती. ते अशी लागलागी राबून न्ही, ताजो आकार एक हड्ड माशले वार जाता, तशी करून वचा ती. ते हड्ड माशले मागशी वतात, वचूल्यारी कडेन थकता ती. तर मस्त माशली म्हणटा हे कोणाक सांग, कोणा जाय तें घार वचून आराम खावें आनी न्हिदोया. हां, मागशी सरतात कडेन एकूय माशली व्हरता पाप. तिका ती पयली विचारलेली उद्दा म्हूण खंय आसलें, म्हाका पळोवचें आसा. ती वता 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 धापेता शेवटी हे देवमाशाक पाप दिसून तो म्हणटा यो मगल फाटीर बस, म्हाका आनी जायना, हांव मोरून वतली. ना मरतले जाल्यार हांव आसलें, हांव तुका फाटीर बसयता. आनी तूं इतली इन्क्विजिटीव आसा माया पळोवची. माया म्हळ्यार कळ्ळें तीच माया की उद्दाक आजू बाजू आशिल्लें. तशी ते माया दाखोवच्याक, तें उद्दाक दाखोवच्याक, उद्दा म्हळ्यार कल्लें दाखोवच्याक तो माशली व्हड माशली ताका फाटीर बसता सान्नें येदें पिल्लू घेवन वता. घेवन वचना पण तो सांगता हे पळय, झूम करून ताबडतोब वयर येता. ताका वेळ लागना, घट्टी धरून बैस म्हाका हां म्हणून. आतां सांगता आतां हांव तुका भिवू नाका, पण आतां हांव तुका वयर उडयता मगल बाल्लाने. हां, तूं वयर वच्चे भितर तो गुपळ्ळे आनी तो तुका कल दिसता पळय तेंच उद्दाक. तशी जीव वतना आमी जेन्ना देह दवर्स भितर आमकां कळटा रे माया, आमी तो पळयल्यार आमकां माया दिसता. ह्यो कितली खुशी ताका, पण ढम करून परत पडटा, परत उडयता, परत पडटा अशी. तावळ तो सांगता तुका जर हांतू एक जावचें आसल्यार परब्रह्मान तूं, हां, ते मायेक धूर सरका, हांत हांव तुका नाक्काच बाहें. हां, तशें कितलें फंता, पण ते ताजो एक फंत अनुभव घेवन तो सांगता तुका ते उदकांतूच जगचें, पण तूं आतां स्वाभिमानान जगतलो, रायसो जगतलो. तुका कळल्या हें माय म्हळ्यार कळ्ळें, आनी माये मुखावेलें जे परब्रह्म आसा हाजे गूण खंयचे गूण किंवा सद्गुण किंवा निर्गुण म्हळ्यार कसलें म्हूण तुका कळ्ळें. तेन्ना तूं परत वच आनी आनंदान जग. आनी केन्ना तुका एक जावचें की तावळी हांव तुका काण ताजे भायर काडटा, मायेचे भायर काडटा. असले नमुन्याचें हें संतांगेलें आमकां अनुभव सद्गुरू मुखाने हें आमकां कळटा. श्रवण शब्दब्रह्मान कळटा. शब्दब्रह्म ना जाता ती अर्थब्रह्म, अर्थ भावार्थ, शब्दार्थ जाले अर्थ भावार्थ, मतितार्थ, गर्भार्थ, गर्भितार्थ सगळं जावन तो निधिध्यास ते आमच्या जिवनांत वापरचें अशी करून आमी त्या वाहनार्थान मुखार मनाचें वाहन ते शेवटी मन सुद्दां थंय राबता आनी सांगता तूं उड किमान मुखार वच म्हूण. तशी ते टॅडपोल आसता न्ही, सान हाजें कल तें ताका कल म्हणटात मांडूक, मांडका पिलो ताका बाल आसता, तें अशी सगळे प्रसंग झेलून ताजे बाल गळ पडटा आनी ताका पांय उत्पन्न जातात. तशी हे जीव भावाक शिव भावाचे पांय येतात आनी ते स्वता हिमतीचेर आनी सद्गुरूंगेर बोट धरून टडक्कन उडकी मारून मुखार वता टोपली भायर.
तशी है केवल ब्रह्म. पुढे कथेचा अन्वय केलाची करू निश्चय, जेणे अनुभवासी ये केवळ ब्रह्म. फक्त ब्रह्म आमकां जाय, परब्रह्म जाय. हे 14 ब्रह्म ठीक असं ताचा आमी वापर करया जाल्यार आमकां जाय कसलें. पुणे 165 किलोमिटर नाका आमकां. आमी प्रत्यक्ष पुणेंत वचचें. पुणेंत वचल्यार हे बोर्ड आसना तितले किलोमिटर तितले किलोमिटर, कोणे थंय सांगना ती. आनी सांगपाच लागून आमकां कळटा आयले पुणे आयले म्हणून. तशी इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे चतुर्दश ब्रह्म निरूपण समास तृतीय श्रीराम. आज हांगा चतुर्दश ब्रह्म निरूपण हो समास तृतीय समाप्त जालो. मुखावल हें असं विमल ब्रह्म निरूपण. तरी ते सगळ्यांत विमल मलरहित ब्रह्म म्हळ्यार कल्ले तांच्यात ते आमकां ज्ञान करून दिवच्या पळयता ती. तेवें शब्द ब्रह्माची मदत घेवनूची आनी तांची मदत कशी घेवची हांवें तावळे सांगलें. कशी अर्थ चिंतन मनन निधिध्यासन, तशी वागणूक विचारचे परिप्रश्नेन सेवया. कले वागतना आमकां कले हें कळ्ळी जाल्यार विचार म्हणचें, परत तांत सुदारणा करची. श्रद्धा विश्वासू निश्ठा गुरूंचेर आनी तांगेल बोट खंय सोड नासतना, तांगेल साथ खंय सोड नासतना आमी मुखार मुखार वचच्या. त्या खातीर आज हें विवेचन पुष्प त्या सद्गुरूंगे चरणाचेर आज आमी अर्पण करुया. श्री समर्थांगेल्या श्रीरामा गेल्या आनी तांगेल कळकळीची प्रार्थना दर खंत म्हणटा ती. दिसता तर ह्यांच कल्या म्हणटा म्हणून जाल्यार तांगेल कळकळ आसता, ती कळकळ भावता शब्दापेक्षा. तेका म्हणटा ती कल्याण करी राम राया कल्याण करी, जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. आता तरी हे सगळे मार्गार इतले अडथळ येता ते आमकां आनी आमी मस्त चुकोय करता ती. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तुची सावरी दयाळा कल्याण करी. तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी. तळमळ कोणाक जाता? गुरूंक गेली. गुरूंक मनान तळमळ जाता की आमी कितली धडपडटा ती म्हणून. देवा श्रीरामा तुंची सावर, म्हाका कशें सावरलें तशी. कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी दयाळा कल्याण करी. कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, आम्ही तशी पावली नाही. हे दयाळा तुका दयेक सरी ना, दयेसी नाही सरी राम राया कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.